हॅलो फ्रेंड्स, माझे नाव संदेश कुंकलकर, हांव सोशल वर्कर. आज आमी चिंबला गांवांत शिरेन म्हणटा थंय आज बरीच एक दुर्घटना घडलेली आसा. लास्ट 25 दीस पयलीं आमी एक सायक्लोन जाल्लो आमचो एक गोंयांत सायक्लोन जालो तेन्ना एक खांदो एक चिचेचो खांदो मोडून वायरीचेर पडलेलो आनी सरपंचाक आमी इन्फॉर्म केलें आनी पंचाकूय इन्फॉर्म केलें की हो डेंजर आसा म्हणून कोणा भुरगे आतां वयता हे सायडीक सो कोणाचेर पडोंक शकता म्हणून आमी इन्फॉर्म केल्लो सरपंचाक मेंबराकूय हिंगालो शिरेनच्या मेंबराकूय इन्फॉर्म केल्लो पूण तेंच्यांनी कांयच इनिशिएटीव घेवंक ना. आयज ही दुर्घटना घडली आसा. आयज एक बायल आनी धाडलो कुडकाचो तो ती आयज हिंगा भाजी रोयता ती आयज वयताली तिंचेर हो खांदो पडलो आनी तिंका डॅमेज जाल्लो आसा आनी तिंका आतां 108 एम्ब्युलन्सान व्हेल्ली आसा बांबोये. सो सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या सरपंचाक एक कांयच पडलेलें ना चिंबलचें. लास्ट 35 इयर्स जालो तो सरपंच आहा. चिंबलान कांयच ना, मेन थिंग हेल्थ ना, कांयच ना, हॉल बी ना, कांय ना, ताका कांयच पडना, फक्त आपली पोटां आनी आपली बॉल्सां भरपाक तो सरपंच आहा. तसोच मेंबर हिंगा आहलो. मेंबराक इन्फॉर्म केलें, मेंबरान एक्चुअली इनिशिएटीव घेवंक जाय आसलो कित्याक ताका वड पडटा हो जाल्यार सो तेंची कोण भुरगीं हे सायडीक येता वयता तिवूय मरोंक शकताली हो फांदो पडोन. पूण पंचाकूय पडलेले ना. पंच फक्त आपली बॉल्सां भरपाक रावला आनी तो पळयताले पंच आनी सरपंच पळयताले की कोण लोक हिंगा येवन मरता काय पळयतालो. आयज तेंचें काम तें जावपाचें आसलें पूण चड मातशें डॅमेज जाल्लें त्या दोन मनशांक, एक बायल आनी एक दादलो, घोव बायलां ती कुडकीची. पूण सांगपाचें म्हणल्यार ही बारीक बारीक कामां करपाक ते सोदिना आनी तिंकाडे व्हडलीं कामां कशीं जातलीं. हेल्थ बांदपाक जायना तिंकाडे. लास्ट 35 वर्सां चिंबलांक कांयच ना. सामके लोक आमकां खंयतले जाल्यार हेल्थान बांबोये वयचें पडटा. म्हणल्यार एक ही गजाल वायट गजाल. कितें एक बरी काम करपाक इनिशिएटीव घेवंक जाय. आमी मोतां कित्याक मारता हिंकां? आमच्या चिंबलान एक गांवांत बरें काम जावंक जाय म्हणून आमी मोतां मारता पूण हिंकां पडलेलें ना. हे भुरगे आमचे ल्हान ल्हान भुरगे हिंगा फुटबॉल खेळपाक वयता आनी भुरग्यांचेर फांदो पडोन मोडला आनी वायर करंट आसा पळय आतां तेंच्यांनी ऑफ केल्ली आसा. वायर सगळो खांदो लायटीचो खांबो मोडलेलो आसा आनी वायटेर पडलेलो आसा आनी 4-5 भुरगे मेल्ले जाल्यार कितें करतलो सरपंच? हॅप्पी जातलो आलो? ताका अशेंच जागे येत न्हू. चिंबलान आनिकूय तशेंच डॅमेज म्हणजे डेंजरस तशी एरिया आसा. ताका आमी लास्ट 2 वर्सां जालीं सांगता. एक चर्ची कडेन आसा तें आजून तेणी करूंक ना आनी हे आतां 25 दीस पयलीं ताका सांगलेलें कर म्हणून आजून करूंक ना तेणी. आयज पळय ही दुर्घटना घडली आनी ती दोगांय मेल्लीं जाल्यार आमी आन्सराक कितें दितले जाल्यार आमचे जो कुडकीचे लोक हे डॅमेज जाला तांकां आन्सराक कितें दितले जाल्यार आमच्या चिंबलान हे डेंजर आसा म्हणून हेचेर नोट करचे लोकांनी. हो सरपंच आमचो सामको फालतू. आपली बॉल्सां भरपाक इलेक्शनाक बसता आनी पंचूय कांयच पडलेलें ना. आयज हांवें दाखोवन दिलें की तेंच्यांनी 25 दीस पयलीं आमी कंप्लेंट दिली तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. हेचेर मातसो नोट करचो. थँक्यू. आमकडे एविडन्स आतां आमी आसा वार्ड नंबर 5 शिरेन आनी वका आतां म्हयनो जालो. हे अशेंच ते एक दीस ते वादळ येयल्ले पळय न्हू त्या दिसा ते हे हांदो पडोन ते वायरी झिरकलोलो आनी आमी तशेंच एक लेटर केल्लें पंचायतीक की अशें रिस्क आहा म्हणून हिंगा ह्या वार्डान. आनी कितें जाता पावसा दिसांनी कितें जाता आमचे लोक गांवचे मोर रोवपाक वयता फुडें तरी आसतना पडपाची शक्यता आसली म्हणून आमी एक लेटर केलें आनी तितून हें केलें कितें की लायफ ऑन डेंजर म्हणून. आनी आमी सरपंचाक एक लेटर केलें तरी आसतना सरपंचान निग्लेक्ट केलें. प्लस आमचो आरजी मेंबर रोहित शिरोडकर तेणी पर्सनली वचून सेक्रेटरीक सांगलें की हे झाड खांदो हेजेर पडलेलो आहा म्हणून लायटीच्या वायर. तरी हे सेक्रेटरी म्हणपाक लागलो फुडें पळया म्हणून. आनी आयज हें झाड पडलें. ते बायलेचेर पडपाचें आसलें हेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना. ते एक झाड आसलें पळय तो ते एका बायलेचेर पडलें आनी ती खूब इंजर्ड जाल्ली. आतां हीच पळय ही आतां लायव वायर फाल्यां वयर सकयल कितें तिका जाल्लें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो? हो सरपंच काय हे पंचायतीचो वॉर्ड मेंबर? हां जी न्ही केल्ली कामां निग्लेक्ट करता ती. तूं बसता कित्याक तर पंचायतीन एका पंचायती इलेक्शनाक जर तूं वॉर्डान तुज्याच वॉर्डान तुका खबर ना कितें चल्लां तें. एक काम कर तुका तर जायना रिजायन दी बस घरा. बंद